बऱ्या मनशाची खबर सांगो खरेंच काळीजें कशें बगता तुवें संवसारान बरें केल्यार लोक उगडास कोत्ता अकस्मात संवसार सोडून गेलो म्हूण घरांत सगळीं दुखांनी रडटा गोरकान फ्लाविया ह्या कांतारांतल्यान आपलें दूख परगोडटा घरांत एक जाण भयणी आनीक ते दोग जाण भाव घरान मोगान भोंवतालीं लुकास टिकून ना म्हणत तर लोक दितालो वालो माय पाय कशेन बगतालीं 18 वर्सांचो आसतना लुकास मनांत चिंतना आयली भयणाचे चिंतून काजार करूंक जाय म्हूण कुवेची पावलां मारली भयणाचे चिंतून काजार करूंक जाय म्हूण कुवेची पावलां मारली पंदरा वर्सांचो आसतना तूं माड काडून पाय कादार कोत्तालो माड काडून सगळें घरचें काम करून इस्कोलाक वेतालो आपल्या लागीं गोडटा ते पोरी लुकास 8वी पासून शिकलोलो ते कांय भयणाक काजार करून उपरांत आपण काजार जालोलो काजार जातकच तांकां तेकपूत जल्मलें तांच्या काजारी एक मोटा सारकोच कशेन बोल्लो पुतांचोय सांबाळ केलो उपरांत तांकां केले काजार आपल्या घराचें काम कोत्तालो सारको जावून फुगार अकस्मात दुयेंत जालो हॉस्पिटलान व्हेलो परत पडूंक ना घरदार अकस्मात दुयेंत जालो हॉस्पिटलान व्हेलो परत पडूंक ना घरदार हॉस्पिटलान स्ट्रोक मारून सोंपलो दोतोरान कोविड म्हणून रिपोर्ट दिलो गातकी मरणान गिरासलो तुका देव जाणा गूट देवाचो पुतांनी सुनो उगडास कोत्तात बापायचो गोरकान एक सुरी आदार ना गोवाचो कायतानांनी फिलू भरपूर वावुल्ली जीव सालवार करून लुकासाचो भुरग्यांक बापूय ना जालो बायलेचो सुरगार गेलो घराबो आसलो मोगाचो लुकास पाटकान आसल्यार ओकूय सोरूय चुकल्यार दोनया आदार दितू तुजो ताची पातकां बोगसून
दोमांक ताका घेऊन रस्तो उघड सुरगीचो फामिलीच्या नावान गोरकान कांतार भेटयता म्हणटा गोरकार मोगाचो फामिलीच्या नावान गोरकान कांतार भेटयता म्हणटा लुकास मोगाचो